सांताक्रुजाचे सोबीत बॉन्डवॉल तळे आता लोकां खातीर उक्ते आसतले। लोकांनी येवन या तळ्याच्या सोबीत सैमाचो आस्वाद घेवचो। ते भायर लोकांनी बुरशेपणां टाळची आनी तळयेचे दायज राखून दवरचें। सांताक्रुज पंचायतीच्या वांगड्यांनी बॉन्डवॉल तळ्याच्या पळोवणे वेळार आवाहन केलें। गोंय फकत सोबीत दर्यादेगा खातीरच ना, न्हंयो, खाडी आनी तळी हांची व्हड पर्यावरण यंत्रणा ह्या राज्यांत आशिल्ल्यान देशांतले एक आवडीचे पर्यटन थळ जावन आसा। राज्यभर तळी आसात। पणजे शाराचे शिमेचेर आशिल्ल्या सांताक्रुज गांवांतय एक सोबीत गुपीत अशें तळें आसा। पोर्तुगेज काळात तयार जाल्ले बॉन्डवॉल तळें शेतवडीचो मुखेल वेवसाय आसतना सांताक्रुज आनी ताच्या भोंवतणच्या वाठारा खातीर शिंपणावळीचो मुखेल स्त्रोत आशिल्लो। हे तळें आतां फकत लोकांनी पेपराचेर पळोवचें न्हय, जाल्यार लोकां खातीर उक्ते करतले, अशें पंचायतीच्या वांगड्यांनी सांगलें। आयकात। आमी हिंगासर आयज बॉन्डवॉल लेकी कडेन आहा, जे आमच्या पुर्वजांनी बांदलेली आहा, कित्याक आमचें फार्मींग वॉज दी ऑक्युपेशन ऑफ द विलेजर्स ऑफ सांताक्रुज। सो सगळे हिंगासान उदक आमच्या आख्ख्या गांवच्या सांताक्रुजाक फिल्डांक वयतालें, स्पेशली ड्युरींग द समर सिजन। तांकां हेल्प जातालें सगळे फार्मर्सांक उदकाक, कित्याक उदकाचें प्रॉब्लम जातालें। सो आतां कितें जालां, जे दीस जाल्यार सगळें एग्रीकल्चर बा डावन जालेलें आहा आनी तितलें हें जायना। सो आतां आमी कितें चिंतलां, हिंगासर बॉन्डवॉल लेकी कडेन येवपाक, क्लीन करपाक हिंगासर, आनी लोकांक कितें बेनिफीट मेवता तो कितें बेनिफीट जाता तो येवन घेवचो बॉन्डवॉल लेकीचो आमची पोवन हिंगासर। आनी कितें प्रॉब्लम आहा कितें आहा जाल्यार आमकां विलेज पंचायतीक सांगचें, आमी मागीर फुडें इनिशिएटीव घेता कितें करपाचें पळय तें। हिंगा बॉन्डवॉल लेकाच्या वयर आसा, सगळी फूल पंचायत, रुलींग पंचायत आमी हिंगा आहा। आतां आमचो मेन मुद्दो म्हणजे आमी बॉन्डवॉल म्हणटा तें फकत लोकांनी, हांव येतालो हिंगा, लोकांनी बॉन्डवॉल म्हणटा तें फकत पेपरारूच पयलां। आमकडे कितें आहा ब्युटी हिंगा लोकांनी येवन पळोवची, ते इट इज आवर ड्युटी टू मेक शुअर दॅट पीपल आर नॉट हार्मड ऑर पीपल आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन कमिंग हियर। So today we have put the cutter machine here, will clean this whole place. The entry is made broad open for the people to come. Today we are at the Bondwal Lake, one of the most beautiful spots in entire Goa. I have come here through a very difficult trek coming from the Goa University. This is a very small path there. I have come here before and have come for bird watching because there are more than 150 species of birds in this region. There are also a lot of fauna like mongoose and foxes in this region, and of course crocodiles also there in the lake. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स।